तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एपिसोड 4 वळ 31 ते 37. आणि गालिल्यांतल्या कापेरनावा नगरांत तो देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा तांकां शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेल्लो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आर्दून म्हणलें, आय सायबा, नाजारेतकारा जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो संस्कारलोलो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सोर. आनी सगल्या मदेकूच ताका दोनीर आपटून पूण मातूय दुखय नासतना देंवचार ताचे वेलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें म्हूण उतर हें? अधिकारान आनी पदवीन तो मेल्ल्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.